लुकाचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, मनशाच्या पुतान जाय तें सोसूंक जाय. जाणट्यांनी, याज्ञिकांनी, वडिलांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताका भायरावंक जाय. ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी तो तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. मागीर ताणें सगळे लागीं उलोवन म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करची कशी आसा ताणें म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपली जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस ती ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपले जिवीत ओगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. म्हणटच आख्खो संवसार जोडीत आनी आपलोच इबाड वो आपणाचेच गोट्टान करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. देवाचें उतर हें.